हांव जेन्ना पळय भायर आयलो ना सवा 8 जाल्ली सारकें अकस्मात झूप करून असो आवाज येयलो आनी अख्ख्या गटाराक तो उजो लागलो कळ्ळें उजो लागतशें आमी झूप करून भायर येयले पळयले जाल्यार गटाराक उजो लागलो आमी प्रयत्न केलो ते वाज हें करपाक म्हणून उदक हांवें म्हणलें तो रोखडो काबार जातलो दिसता कित्याक उजो घातला न्हू रोखडो काबार जातलो पूण आमी थंय रावले आमी 2 वरां रावले पूण आमकां ह्या वाटेन फर्स्ट एड कोणाचें मेळूंक ना पूण लास्ट टायमाक मागीर जेन्ना वयर येयलो पळयलें जाल्यार ती नेवीचे आमकां येयले नेवीच्यान आमकां बरें सेफ केलें ही जी 2-3 घरां जी आहा न्ही ती सगळी नेवीन सेफ केली आनी अख्ख्या झाडांक बिडांक पळय उजो लागला माड बीन आमचे म्हाजे जे माड बीन आहा ती सगळे जळोन गेले आनी सगळे आमचें घर सेफ जावपाक म्हणजे तेंच्यांनी बरो हेल्प केलो नेवीचे जे पळय हांगासून जे आहले भायर ब्रिगेड 2004 असो इन्सिडंट हांगसर जाल्लो बांक पेटलेलो ते आनी आतांचे हे पळयल्यार तुमकां रौद्र रूप उज्याचें कितें दिसता शी आतां ते सोड ते बांयतच उजो लागलो न्हू आनी ते सगळो वयर पर्यंत 4-5 माड उंच पूण तेंचे कडेन ते म्हाका दिसता 10-12 वरां म्हणजे जावकूच ना तेंचे कडेन पालोवपाक आनी हें जें आतां न्हू आज सामकें भयंकर आयुश्यान हें अशें केन्ना कोणी पळोवंकूच ना आनी असो म्हणजे अकस्मात एक 5 सेकंडाच्या भितर सगळे काबार जाले सगळे जवळ तुमची मागणी कितें आसा आतां मागणी म्हणजे असलें केन्ना घडोवप न्ही आनी ते असलें हें नाकाच हांगा म्हाका दिसता कितें सांग इतल्या लोकांचे हाल न्हू असले आनी कितें थेवपाक जाय हें नापा म्हणजे बंदच करपाचें येवपाचें नाल्यार तेंच्यांनी बरोबर बंद बसोवपाचें नाल्यार हे सायडीसून लायन व्हरपाचें न्हू तेंच्यांनी आतां कितले लोकांचे हाल कितले लोक पळय अकस्मात तरी बरे दैवगनान फुडें ताया पर्यंत पावले आख्खे काबार जावचें नासलें हे गोवाची बेड्या पर्यंत पावले जाल्यार कितें करता आसलें 2004 हांगा उजो बांयक आमच्या सगळ्यांक उजो लागलेलो आमकां प्रॉमीस केल्ले कितें हे नाफ्ता सगळें बंद जातलें म्हणून आयज पर्यंत कोणें करूं ना खंय गेले ते पेपर्स खंय गेले सगळे खंय गेला आमकां ते जाय आमकां लेबर्स ना कोण ना आमगे कालसून आमी हांगा मरता हे गोवा स्टेट फायर ब्रिगेड आमकां हेल्प केला आमच्या वांगडा आसा जुवारीची कित्याक ना गाडी जुवारीचे मनीस कित्याक ना आयज आजून पर्यंत येवना कोण सीएम येयलो कित्याक आमकां सकयल येवना वर उलयलो गेलो कित्याक आमी हांगचे लोक न्हू आमचे कडेन कितें जालना हे तुमचे मागणी कितें आसा मागणे आमकां हे डेमोलेशन कित्याक ते फाल्यां म्हणलें हें जावपा जाय सगलें आमी त्रास भोगले हांगा कालसून आसा आयज पर्यंत हांव म्हणटा हें जायना आनी फेस टू फेस जावपाक जाय काय जावपाक लिपपाचें ना फुडें हांगच्या हांगा जावपाक जाय आमी सफर करता आमच्या फुडें करा सेटलमेंट कितें चीफ ऑफिसर आसा हांगा कोण आमी कोण मनीस आसा आमी 5-6 जाण फक्त रातचे भोंवता फक्त पुलीस आनी फायर ब्रिगेड वाले आमच्या वांगडा आहा नाल्यार कोणूच ना पुलीस आनी फायर ब्रिगेड ते सोडून आमच्या वांगडा कोणूच ना आता हांगा येयला भेंडार उबे जावन रावला फायदो कितें तुमचो उबो रावन लेबर तरी घाला सकयल घातलेले काडला लेबर तुमच्या मनशांनी काढल्या घातलेले लेबर काढला एकदम भायर सामान आमी काढले भितर वचून रिस्क घेवन फायर ब्रिगेड वाल्यान ते वयर हाडपाक तुमी हेल्प करना फायदो कितें तुमचो बाय म्हाका सांग पयलीं तुमी हांगसर उजो पळयला नाफ्ताचो कितें तुका सांगूंक सोदता ह्या सरकाराक आनी सांगूंक इतलेंच सोदता 2002 जेन्ना उजो लागलेलो आमी सफर जाल्ले कोणेच कांय करूंक ना गव्हर्मेंटान कितें केलें ना जुवारीन कितें केलें कोणेच कांय करूंक ना हांगा पुलीस आनी फायर ब्रिगेड सोडून आमकां कोणेच हेल्प करूंक ना आमचो मिनिस्टर येयलो 2-3 फावटी तांणी आमकां आतां आश्वासन दिलां की आपूण सगळें क्लियर करतलो आनी नाफ्ता बंद करतलो म्हणून हेजे शिवाय आमकां कोणेच हेल्प करूंक ना म्युन्सिपालिटीन हेल्प केला म्युन्सिपालिटीन वयल्यान लेबर आमचे कडसून रिटर्न घेतल्यात रिटर्न येयल्या म्युन्सिपालिटीन लेबर घातलेले सकाळीं अशें कितें भुरगीं आमी म्हटलें आमी जॉबा आयले आमकां कांय खबर ना ते भुरग्यांक आमी खेळटाले थंय उजो पेटलो म्हणून सडनली उजो पेटलो म्हणून आनी हे चड डॅमेजीस चड जाले म्हणल्यार हांगसर रस्तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल रस्तो ना आनी 108 येवंक मेळना हांगा आनी फायर ब्रिगेडूय येयना हांगा तेज्या खातीर मॅक्झिमम लॉसीस आमकां हेज्या खातीर जाल्ले आसा लोकांक आतां ही पायपलायन ह्या वाठारांत नाका ह्या पायपलायनीन तांचें बरेंच लुकसाण केलां ह्या घडणुकेन गोंय सरकाराचे दोळे उगडले
गोंय सरकारान ही पायपलायन तात्पुरती बंद केल्या. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो. जी कन्सर्न अथॉरिटी हांव म्हाजी मागणी ही आसा ताणें ती नाफ्ता लायन फॉर एवर बंद करपाची आनी तांकां हांवें रिक्वेस्ट केला आयज कलेक्टर साहेबाक रिक्वेस्ट केला ती पायपलायन एटलिस्ट 3 मीटर हेवटेन कट करून हेवटेन ती सील करपाची आनी नाफ्ता लायन आनी हेवटेन आमकां नाका कित्याक भुरग्यांचे हाल जाले आनी पब्लिकेचे हाल जाले आनी ती माती जळोन गेल्या ती परत आमकां कोण दिवपाचो ना. तुमच्यांनी जे तुमचे रिप्रेझेंटेशन दिला आसा ते आमी फुडें गव्हर्मेंटाक धाडटले. ऑलरेडी इन्क्वायरी सुरू केल्ली आसा, FIR फायल केल्लो आसा. ती इन्क्वायरी चालू आसतली आनी ती बेगीनच्या बेगीन चालू जातली. तेजे डिमांड जितले आसा पळय जे डिमांड आसा न्ही ते सगळे फुडें पावयतले आमी. एट दीस लेवल हे एश्युरन्स तुमकां हांव दिता की आजचे आज वतले. The basic demand is regarding discontinued of naphtha pipeline from the Mangur hillside entirely, and they have other demands also, almost 13-14 points they have given here. The same demands I have to submit to the collector, and collector will take an appropriate decision, speaking with all the higher authorities on this. One point we are stressing time and again about the interim compensation from the company. They have given certain amount. Are you going to call the company people? Yes, we are going to call the company people, and we are going to also discuss with them about the particular demands that they have put forth. गोंय सरकारान धाकतळे वाठारांतल्या बेघर जाल्ल्या लोकांची पुनर्वसणूक करपाचें थारायला. जखमीक 50,000 रुपया जाल्यार घर काबार जाल्ल्या लोकांक 1 लाख रुपया दिवपाचें थारायला. धाकतळे वाठारांत लागिल्ल्या उज्यांत भाजिल्ल्या दिपेश पालयेकार ह्या 15 वर्साच्या तरणाट्याक बुधवारा GMCत उपचार चालू आसतना मरण आयलें. कायाराम हिरगर हो तरणाटो मंगळारा भायर पडिल्लो. हे दोगूय जाण 70% परस चड भाजिल्ले. उज्यांत भाजिल्ले आनीक 4 तरणाट्यांचेर GMCत उपचार चालू आसात. तांकां उपचारा खातीर मुंबय व्हरपाचे आसात. Victims name of the father is Digambar Palekar आणि नेबाराम हरिजर. हांकां दोगांकी 5-5 लाख रुपया दिवपाचें केलां. देर वेर in all 12 houses which were affected. So interim relief we have decided to give them 1 lakh of rupees each family in the house. And there are altogether 7 injured people. So those who are injured and in the hospital, they are being given 50,000. Preliminary reports, they are blaming NHAI contractor and the company, all three. Now company has actually the Mr. Suresh Krishnan of Zuari Agrochemicals. He has called on me yesterday
He has said whatever government decides to give compensation to all of them, company will, you inform the company will reimburse them. That he has said. ती थोडे कडेन एक्सपोज सुद्दां आसा अशें म्हणटात ते सारकी पायपलायनीचो प्लॅन पायपलायन सारकी व्हेरीफाय करप पायपलायन परत सर्टिफाय करप खंयचे तरी एजन्सीन वी आर थिंकिंग ऑन दोज लायन्स सो ओनली आफ्टर दॅट वील टेक ए डिसिजन सो दॅट परत आनी ती अशें असलो इन्सिडंट जावपाक स्कोप आसपाक जायना. नाफ्ता पायपलायनीन वास्कोकारांचे मोठे लुकसाण केला लोकांचो जीव घेतला पूण गोंय सरकार लोकांच्यो मागण्यो पुराय करतले काय ना हे मात स्पश्ट कळना. वास्कोकार म्हणटात नाफ्ता पायपलायन आमच्या बऱ्याची न्ही. गोंयचे प्रशासन हो तांचो प्रस्न कसो सुटावो करतले होच आतां मोठो प्रस्न. नाफ्ता पोंदाच्यान झिरपत असल्या कारणान आनी लोकांच्या मनानूय हांगसर हो भंय जाल्लो आसा की आमी हांगसर सुखरूपान परते रावतले काय कितें. हो भंय हो सदांच हो लोकांच्या हितून आसतलो कित्याक हो ग्रावंड लेवलाचेर असल्या कारणान धाकतळे हांगसर सदांच हे नाफ्ताची पायपलायन लिकेज जावन अशी परत परत घटना घडटल्यो काय कितें. लोकांच्या मनांतलो हो भंय सरकार आनी फायर ब्रिगेड जो डिजास्टर मॅनेजमेंट हो भंय कसो काडटले हेचेच एक क्वेश्चन मार्क उरता. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर.